आम्ही थोडे शेतकरी थोडे कामगार आमचे मिळून आम्ही आज कारखाना सुरू केला व 46 वर्धापन दिन आमच्या कारखान्याचो सोहळो। आज आम्ही अडचण आसतना आमची अडचण फाटी वचून सरकारान आमचेर परत आमकां रिवर्क जी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी नोटीस दिली रिवर्क करून आमकां परमिशन दिल्लें आसा आनी आज आमी तो कारखानो सुरू केला आनी सगळ्या शेतकऱ्यांचो ऊस आमी हांगसर हाडून 4 तारखेक आमी डंप करप चालू आसलो आनी आज पासून आमचो 2300 टन येयल्लो आसा आनी भायर आमच्यो जवळ 10-15 गाडी उबी आसा। तुज्या शेतांनी आमच्यो ऊस मारलेलो आसा आनी आमचो जो प्रोग्राम जो आसा तो आमी शेनवाराक करतले मोठ्या दबाज्यान। जवळ जवळ 2300 टन ऊस ऑलरेडी गेटी कडेन आयिल्लो आसा। ऊस भितर एंट्री जाल्लो आसा ऑलरेडी आनी फॅक्टरी अशीच ही आतां कंटिन्यू ट्रायल बेजीस ताणी म्हणलेली, पण विधिवत ही ट्रायल आसून सुद्दां ही फॅक्टरी सुरूच उरतली अशें राजन देसाईन सांगलां। धारवाड न्यूजान विवेक।